म्हापसा मार्केट सबयार्डातले हे सुलभ शौचालय आणि दीस रात ओव्हरफ्लो जाता ती ही टाकी. सबयार्डातले व्यापारी हे शौचालय वापरिनात. वापरतात ते जळी मळी खोपी घालून रावपी मायग्रंट. यार्डात सुवात आसा. फाटले वटेन सुलभ शौचालय बांदचे म्हूण पसरकारांची सुचोवणी. भितर पयशे जाल्यार ही सगळी आतां पळय टँक आसा बी सगळी लिकेज जाता. आनी हो जो पळय टॉयलेट आहा पळय फूल टोटली मार्केट यार्डाचो लोक येता आनी टोटली मार्केट यार्डाचो लोक येवन तो यूज करता. आमी वेपारी हांगासर काय यूज करिना तो आनी आमकां इतली घाण येता आनी इतलो वास येता, इतलो प्रॉब्लेम जाता की स्वच्छ भारत म्हणटा म्हटल्यार हे खरें एंट्रन्साक अशें न्हू. जे कितें जी हेजो सेफ्टी आनी तो म्हापश्या स्वच्छ भारत म्हणटा नितळ गोंय आनी म्हणटा अशें जर सेफ्टीक जालो जाल्यार म्हापशेकारांक लज मरे. आनी एंट्रन्स हे जी एंट्रन्स आसा न्ही एंट्रन्साक येदो व्हडलो सेफ्टीक टँक दवरून आनी असो जाता ताका उपाय कितें करूंक जाय न्ही गव्हर्मेंटान. कितें रे हो लज आरोग्याक हें मरे हानिकारक मरे. इतको त्रास जाता हो आसूंक जाय आनी हो यूज आमकां वेपाऱ्यांक जायना. हो यूज जाता ती तुका ती झोपडी दाखयला पळय झोपडपट्टीवाल्यां ते येवन हांगा सगळें हें करता. जो वेपारी जे कोण आसा न्ही आमचे कोण एक सिंगल वापरिना. आनी म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक हो जो कितें आसा न्ही आमच्या कडेन यार्डान खूब भरपूर जागो आसा तो शिफ्ट करपाचो. लोकांक प्रश्न पडला स्वच्छ भारताचेर. And this is Swachh Bharat. According to these people who have put this all up here, it stinks very horribly. It overflows all the time. If you can see, the bubbles are coming right there. You can just put a camera there, and you can see all the bubbles coming out. This is very bad. This is very bad for the yard because it becomes a breeding ground for mosquitoes, different kind of diseases. And my humble request is, whoever runs this place should close it down and shift this thing somewhere else, because as soon as you enter the market yard, this is not a good sign. This is really not a good sign, and the government is spending so much money on Swachh Bharat, that they should do really something about this. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.